कॉन्ट्रॅक्टर जो हा तो MVR तेगे कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि हायवे गेलो इंजिनियर हा पंचायत हा सुरालेची आणि फार्मर्स आहे हिंगाचे. सो द होल आयडिया वॉज जेन्ना हे कॉमेस जाल्ले तेन्ना MVR आम सांगलोलें की हे जे तूं करता तें तुवें घेवन वचपा जाय. यू हॅव टू रिस्टोर दीस लँड बॅक अगेन टू इट्स नॉर्मल कंडिशन. सो हेजे फॉलोअप करून नोव्हेंबर गेल्या वर्सा तुमकां याद आसतली तुमी आसले आमी हेजे उंच बी येवन इन्स्पेक्ट केल्ले आनी नोव्हेंबरा म्हयन्यात तांकां सांगलोलें आनी मिनिट्स ऑफ द मिटींग दवरल्यो आनी मिनिट्स ऑफ द मिटींग मुको इन रिटर्न आहाय त्या दिसा कितें उलयल्ले ते. सो रॅम्प करपा लायिल्ली बाणालेच्यान थिंग पेडार 2 रॅम्प करपा लायिल्ली 2 या 3 रॅम्प करपा लायिल्ली. थिंग 2 तोळ गायर आहाय ते गायर तेंगे मात वचोन हे जालो आहा. थिंग 2 नाल्ल आहाय थोड्या बांदाक आयल्यान ते पुरलो आहाय ती क्लियर करपाक आनी ही जी आख्खी मात तें बोलो आहा वाट करपाक सर्वीस रोड एश करपाक दॅट टू रिमूव. टोटल अराउंड 60,000 क्युबिक ऑफ दिस अर्थ इज देअर हियर म्हणून ते सांगताय. नेक्स्ट वीक सोन ते कॉमेस करतले. दे आर प्लॅनिंग टू रिमूव द मॅक्सिमम. पयले हे विकेंडाक खंय जे नाल्ल आहाय वाट आहाय एमर्जन्सी समज पावस येयलो जाल्यार ते वाट क्लियर करपाच्यो हे पयले 2-3 दीस करतलो आनी बाय नेक्स्ट वीक ट्युजडे वेनसडे म्हळ्यार दे वील स्टार्ट टेकिंग आउट दी अर्थ फ्रॉम हियर. सो दे आर एक्सपेक्टिंग सम 20 to 25 days. म्हाका जाल्यार दिसना बट 20 to 25 days दे आर एक्सपेक्टिंग. टार्गेट इज 1000 क्युबिक पर डे काडपाची टार्गेट तेम दवरपा जाय आनी ती टार्गेट दवरली जाल्यार एक म्हाका दिसता 25 दिसां भितर हें काबार जातलें. सो द होल आयडिया इज हें जितलेंय तेंगे आहा तें हिंगसोन काडपा जाय. आमगे फिश मार्केट एरिया पासून जो न्यूज रिवर साला टर्न जाता तितून दिसती पडटा हे स्पेना कडेन हो जो वीथ आहलो ओरिजिनल वीथ ऑफ द रिवर साल तो तांकां आहा ते भाशेन वीथ कोर आनी दोर म्हणून सांगितला. दोन्ही वाटेन बांद आहले. सो तो बांद परत रिस्टोर करून हे उदक जे आहा रिवरांतल्यानूच चॅनलायज जावपाक ते ऑलरेडी सांगलो आहा. मीर आहा तेंगेलो मेन इन्चार्ज जो आहा ताका खबर आहा ही हॅज अग्रीड आनी वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दी हायवेज इंजिनियर जे आज मीटिंग जाला जे आज एग्रीमेंट जाला आय वॉन्ट यू टू पुट इट बॅक अगेन ऑन रेकॉर्ड. सो मिनिट्स ऑफ द मिटींग तुज्या हातीनसून हायवेजा हाटी येवपा जाय. हांव कित्याक हांवें दोता रिकॉर्डाक कित्याक सगळे आमी विसरत आहाय तूंय विसरता आनी तेय विसरत आहाय. सो नोव्हेंबराक कितें उलयलो तें रिकॉर्डार आहा आज कितें उलयलो तें रिकॉर्डार जाय. सो वी ऑल हॅव दोज मिनिट्स ऑफ द मिटींग. द होल आयडिया इज टू मेक शुअर दॅट दीस लँड इज रिस्टोर्ड बॅक अगेन आनी परत आमकां त्रास जावपा जायना. सो आय थिंक एटलिस्ट बाय 10th of June टील द होल एक्चुअल मनसून स्टार्ट्स. सो तेज म्हळ्यार म्हाका सद्दा मॅक्सिमम हे आमगे 100% क्लियर जावपाची तुवें ट्राय करपा जाय. सो वी वील फॉलो अप अगेन. वी हॅव ऑल्सो एग्रीड टू हॅव अ स्मॉल कमिटी मे बी 1 or 2 people फ्रॉम सेरावलीम 1 or 2 people फ्रॉम बेनावलीम सायड जे आमगे फार्मर्स आहाय. सो हे 4 जाणां एक कमिटी समज केली आनी तेंगे एकलो इंजिनियर हायवेजाचो आनी कॉन्ट्रॅक्टर MVR कोण एकलो मनीस. सो जेन्ना हें काम कमेस जाता ते कमिटीन आमचे मदें एक ग्रूप करून केन्नाय सायसा एक पासूय मारपा जाता. सो सगळ्यांगेले दोळे आसतले कितें चलत ते आनी म्हाकाय एक इन्फॉर्मेशन मेळटलें एवरी डे कितें जाता. सो इट इज अ मॅटर ऑफ 20 days वर्क दॅट दे आर एंटिसिपेटिंग. 20 आय 30 जावपा शकताय. सो दीस कमिटी आय थिंक इफ केविन एंड सरपंच एंड लेस्ली कॅन इनिशिएट हें करून आय थिंक वी कॅन स्टार्ट द ग्रुप बाय टुनायट ऑर टुमॉरो. बट तूं उबो आहा थिंगा ती ही माती काडटले ही मात काडपा जाय. दीस इज बेसिकली अ सर्वीस रोड. सो दीस दे हॅव टू मेक. हिंग बांद म्हाका सद्दां आयला मातशें वचपाचो. रायट नाव द वीथ इज टू मच वॉट वी सी 6 meters to 8 meters कितें वीथ आसपाचो ओरिजिनल वीथ कितें तें चोयतले आनी दे आर ट्रायंग टू मेक शुअर दॅट इट इज डन. बांद वचपा जाय म्हणटा तो बांद आतां नवो बांद म्हणटात ताका काय पयलीं आशिल्लो पयलीं आहा ते भाशेन वाट करूंक जाय. पयलीं आशिल्ली अशी वाट आतां ऑलमोस्ट 10 meter मायज रुंदाय दिसती पडटा 10-15 meter पूण दिसती पडटा. सो दीस इज नॉट रिक्वायर्ड नो थिंग्स डिसंट सायज बांद करून ते चॅनलायज करपा जाय आनी देन वी हॅव टू टेक आउट ऑल दीस थिंग्स. कित्याक हिंग 15 शेत आसलो न्हू ह्या थिंग शेत एक्चुअली आमू बी आहाय ते शेत. सो ते परत हे शेत हॅज टू बी रिस्टोर्ड राईट. सो वी हॅव टू रिमूव दिस अँड मेक शुअर दॅट द बांद इज देअर. द होल आयडिया इज what we want to protect and what the sarpanch wants to protect, what the Seravlim Panchayat and we all want to protect is we do not want somebody to start construction over here after completion of the bridge. हिंग बिल्डिंग येवपा जायना ह्या शेतांत इलिगली कोणे हिंग कंस्ट्रक्शन घर बांदपा जायना. दॅट इज वॉट वी वॉन्ट अँड दॅट इज द रिजन वी वॉन्ट टू रिस्टोर बॅक अगेन द फील्ड टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. आतां हे मनसूना पळय पूण MVR दिसता MVR मनसून केलो तो हिंचाल तेका सो तेका सद्या खबर ना मनसून केलो तो. पूण म्हाका दिसता 30 तारखे म्हळ्यार पावस येवपा जायो हेच्या पयलो येतलो. पूण मागीर जून 10th देखून वी मायट हॅव हेवी शावर्स. सो किपींग दॅट इन टू मायंड की घोडे आतां एक 20 तारखेर म्हळ्यार पावस येतलो हाल देखून पावस येवपा जाता. पूण दीट वील बी इनिशियल शावर्स आनी मागीर जून 10 तारीख म्हळ्यार फूल फ्लेज मनसून कमी जावपा चान्स आसा. सो टार्गेटेड एटलीस्ट बाय 10th of June दे शूड फिनिश. मदीं पावस देखून येवन बाय 10th of June दे शूड फिनिश. केन्ना स्टार्ट करतले हे काम आतां
तुम्ही आता आज सॅटर्डे दे विल ब्रिंग द मशिनरी म्हणून सांगतो सॅटर्डे आणि बाय नेक्स्ट वीक ट्युजडे वेनसडे हे रिस्टोरेशन कमेस करपाचें आमी सांगता